ba 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 ma 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 ma. Ba ba ma 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 ri ba 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 ba. Shikari ba 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 ma ma. Shiri ba 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 ga ri shiri ma 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 ri ba 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 ri ri. Ba 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 ma 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 ri shiri ba 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 ba. Ba 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 ma 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 shikari ba 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 ba. Ma ba ma 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 ri shiri ba 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 ba. Ri ba 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 ba. Shikari ma 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 ri ba. Oli ho ma 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 ri ba 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 ri ba ba ba. Shikari ba 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 Lord, ba. thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Jesus, thank you, Holy Spirit, thank you, Holy Spirit, thank you, Abba Father, thank you, Jesus, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Holy Spirit, thank you, Abba Father, thank you, thank you, thank you, thank you, Holy Spirit, thank you, Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shikari balari mantari kalari kari baha. Ho shikari mantari kalari kari ba 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 ba. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. ऐका का जी? Praise God. आम्ही मागण्याद्वारे आजचे सेशन प्रारंभ करूया. आमचे सगळे दोळे दंपिया. मगळा बापा या वेळा खातीर तुका अर्घां दिता बापा. तुझ्या त्या मोगा खातीर आमी अर्घां दिता. तुझ्या कृपे खातीर आमी अर्घां दिता बापा. तुझ्या काकुळती खातीर अर्घां दिता बापा. बापा तुवें आमकां विंचून काण बापा. हांगासर या झूम सेशनान तुवें आमकां एकठांय केलाय बापा. तुका अर्घां दिता बापा. बापा तुवें कितलो आमचो मोग केलो गी. तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर तुवें ह्या संवसाराक दान त्या एक येमकोडाचे ते एक आमकां कितें फावो आसले ते आमकां दिनासतना तुज्या पुता वयर घालून आमकां बादशावी तुवें दिली बापा. आमकां तुवें सोडवून केलें बापा. तुका अर्घां दिता बापा. हो तुजो मोग जावन आसा बापा. आमी मोग केल्ले वरवीं न्ही, तुवें आमचो मोग केल्ले वरवीं बापा हें सगळें जाला बापा. तुका अर्घां दिता बापा. बापा तुजे उतार शिकोवंक आमी हांगासर जमले बापा. तुजे उतार तें जिवें, तुजे उतार तें क्रियात्मक जावन आसा बापा. तुजे उतार तें दोनदारीच्या तलवारी पास बळादीक जावन आसा बापा. तुजे उतार मात्र आमच्या जिवितान आमकां एक तुजे बरेंच जिवीत जियोंक आमकां परिवर्तन करूंक शकता बापा. तुज्या उतराद्वारे मात्र साध्य बापा. थँक यू होली स्पिरिट. पवित्र आत्म्या तुका अर्घां दिता पवित्र आत्म्या. पवित्र आत्म्या तूं आमचो मजतदार जावन आसाय. तूं आमकां शिकयताय कितें हांगासर शिकोवंक जाय. पवित्र आत्म्या तूं शिकयताय म्हाकाच आनी हांगासर जमा जाल्यार हर एकल्यांक तुका समर्पण करता बापा. म्हजो ताळो कितें आसा हांगासर उलोवंक जाय. म्हजी चिंता म्हजे उलोवणे म्हजे
हर एक बाप्पा तुका समर्पण करता. पवित्र आत्मे तू कंट्रोल काढून तू शिकय बाप्पा. आमच्या अस्कत काही तर तू बळवंत जाऊन असाय वय बाप्पा. आमका आमका काहीच गोत्तू ना बाप्पा, सगळें तू जाऊन असाय बाप्पा. थँक्यू होली स्पिरिट, थँक्यू लॉर्ड. तसेच कोण पुरा युट्यूबर पळयतात, झूम आणि पळयतात, मोकल्या दिसांनी पळयतात. हर एकल्यांकी तुका समर्पण करता बाप्पा. हे मागणे करता तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात. आमेन आमेन आमेन. Amen. गॉड थँक्यू जीसस. Thank you, Jesus. तुम्ही या कीर्तन 23:1 म्हळ्यार आम्ही कशे देवाचे उतर रिपीट कर ते नियाळणं, आम्ही कशे एकच उतार नियाळ कर आणि उतर आमच्या जिवितांत कोण जावन आसा, देवाचे उतर कितें जावन आसा हे आम्ही आज इल्लेशे शिकया. एक स्क्रिप्चर पळया, कीर्तन 23:1. वाच सिस्टर. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. हा पुरो 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 पुरो. आता हांगा देवाचे उतार म्हणटा, आम्ही एक उतार काण घेया. सर्वेस्पूर म्हजो गवळी वैगी. सर्वेस्पूर म्हजो गवळी हे उतर आम्ही परत्यान परत्यान रिपीट करतना, तोंड सोडून ते उतर आम्ही उलयतना आणि ते गुंडायेन ते आम्ही चिंतना वा ताचे तेंच आलोचन करतना, आणि हे उतर म्हजे लागीं कितें जावन आसा, म्हाका कितें जावन आसा हे उतर हांव आतां सोमी म्हजो गवळी म्हणून हांव तोंड सोडून सांगतना या उतराक आनी म्हाका कितें संबंध आसा हे आमी गुंडायेन ध्यान करूंक आसा. केदळा आमी म्हळ्यार हांगा सोमी म्हजो गवळी, गवळी म्हळ्यार कितें हे आमी गुंडायेन ध्यान करूंक आसा. आमी मस्तपटी कितें करता म्हळ्यार उतर आमी एक उतर जाल्लें आनी एक उतर आनी एक उतर आनी तशें आमी काण घेता. काण घेवन जे काही सूख म्हण न्हय जाल्यार एक उतर हांव आतां आसा सगळो दीस घरा आसा वा खंय आसता, एक उतर हांवें गुंडायेन काण गेल्यार ते उतर म्हजे लागीं रेव्होल्युशन असले रेव्हलेशन्स जावन परिवर्तन जावन आमचे लागीं ते उतर उलयता. सोमी आतां गवळी म्हाका कितें जावन आसा, गवळी म्हळ्यार कितें, आतां सोमी म्हजो गवळी कितें म्हाका हें उतर कितें जावन आसा हें आमी गुंडायेन ध्यान करूंक आसा. केदळा हांव त्या ध्यान करता, मुखलें स्क्रिप्चर सांगता. आतां म्हजो सर्वेस्पूर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. हांव हें ध्यान करतना आमी सगळें हें ध्यान करतना आमकां जायते हांतू रेव्हलेशन्स मेळटा, मस्त डीपर आमकां तांतू मेळटा. म्हळ्यार सोमी म्हजो गवळी, म्हाका कांयच उणें ना, म्हाका खंयच्या एरियान ती म्हाका उणें ना, कित्याक तो म्हजो गवळी, तो म्हाका चलोवन व्हरता, तो म्हज्या सगळ्या एरियान तो म्हाका राखोवन व्हरता, हर एक म्हाका प्रोवायड करता, म्हाका कितें जाय म्हाका कांय उणें पडना, तो म्हजो प्रोवायड हर एक. हांवें सांगचें जाल्यार बायबल 23 कीर्तन हांव ते एक स्क्रिप्चर मेडिटेट करीन जाल्यार उरलें सगळें आमकां थंय मस्त पळोवंक मेळटा. आतां सेकंड स्क्रिप्चराक आमी गेल्यार वाच सिस्टर. 5व्या सरावाच्या मैदानाचेर विशय घेवंक तो म्हाका दिता, शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. कितें करता तो म्हजो गवळी जाल्या उपरांत 5व्या सरोवाच्या मैदानार विशेव घेवंक तो म्हाका व्हरता. 5वो सोरो 5वेंत आसता एक ग्रीन गार्डनांत, तेय म्हाका विशेव म्हळ्यार तेय म्हाका तो विशेव दिता, समाधान दिता, शांत दिता, आमकां सगळें तो धरता आनी उदका लागीं तो व्हरता. उदक म्हळ्यार उदकाक म्हळ्यार ते उदक एक कितें म्हणटात उदक आमी ते कितलें पियोनी म्हळ्यार जीव झाला म्हणटात तें तो व्हरता. ते आमकां ताचोय अनुभव जाता, त्या अनुभवांत आमकां तो
व्हरता इतले डीप आमी ध्यान करूंक आसा. ते उतराक आमी एका उतरांतल्यान आनी एक उतराक येचे न्ही, तेंच उतर आमी परत्यान परत्यान नियाळ करूंक आसा, परत्यान ते उतर उसारूंक आसा. त्या दाळा त्या उतराक आमी कितें ईट दितात, म्हळ्यार ताका एक रोवन्यांक बसयल्ली कोंबी कशें त्या कोंबी ताका हीट दिता गे, तशेंच त्या उतराक आमी घडयेन रिपीट करतना घडयेन ते उतर ध्यान करतना ते जीव त्या उतराच्या भितर आसलो जीव कशें ते तांती फुटोवन तांतया भितर आसलो तो जीव म्हळ्यार ती पिलां भायर येतात गी, तशेंच ते उतराक आमी ईट दितना त्या उतरा भितर आसलो तो जीव फुटोवन भायर येता. प्रेज गॉड, हालेलुया. ते उतर तितले आमचे भितर काम करता. आमी 1000 उतराक येचोर न्ही, आमी ध्यान करया एकच उतर. ते उतर म्हजे लागीं कितें उलयता, ते उतर म्हाका खंय व्हरून पावयता, कितें म्हाका प्रोटेक्शन दिता, कितें म्हाका प्रोवायड करता, हर एक त्या एका उतरांत आसता. त्या देखून उतर एक बी जावन आसा. आमी एक उतराचे एक 6 हें आसात ते आमी नियाळ करया. पयलें देवाचें उतर एक बी जावन आसा. देवाचें उतर आमच्या काळजांत आमी रोंबोवंक आसा. काळजांत आमच्या रोमतना देवाचें उतर आमच्या काळजांत वेताना आमी ते ध्यान करूंक आसा, ताका ईट दिवंक आसा आनी ते ताका ध्यान करतना ते रेव्हलेशन्स ते फुटोवन भायर येता आनी आमकां जाय जाल्यार ते रेव्हल्युशन्स आमकां मेळटा. कशें ते तांतया भितर आमी सांगलें, तांतया भितर आसलो तो जीव भायर येतना ती पिलां कशें भायर येता गी, तशेंच जावन आसा. तशेंच देवाचे उतारी भायर येतना तो जीव देवाच्या उतराचो जीव तो भायर येता. ते देवाचे उतर म्हणलें एक बी आमकां कितें करता, आमकां मुखल्या आमच्या जिविताक आमकां मुखार व्हरता. आमी खंय एक पडल्या वा खंय आमी एक अस्कतकायेंत आसांव जाल्यार आमी देवाच्या उतरांचे ते जीव भायर काडूंक साध्य जाता. देवाच्या उतराचे ते एक पाटी जायना, आमी कंटिन्यूस ते उतराचे ध्यान करतना त्या उतराचो जीव भायर काडूंक शकता. तशें देवाचे ते एक बी आमी पळयता. ते बी पळयतना आमी चिंता एक ल्हान आसा, हाचे भितर जीव ना म्हूण आमकां दिसता एक बी पळयतना. आतां त्या बिया भितर रूह कुस्सो आसा आनी त्या बिया भितर काउंट करूंक जायनातले तितली फळां आसात आनी की आमी डीपार गेल्यार त्या बिया भितर आमी कितें फॉरेस्ट पळयता, रानच ताचे भितर आसा. आनी आमी एक रैताक ते बी एग्रीकल्चर करतले वा कोणा रैताक ते बीन दिल्यार तो ताचे भितर कितें पळयता, व्हडले फॉरेस्टच पळयता. एका बियाच्या भितर एक फॉरेस्टच आमी पळोवचें जाल्यार व्हडले रान व्हडले फॉरेस्ट आमी पळोवचें जाल्यार आमकां दिल्ले देवाचें उतर म्हणलें बी आमी ध्यान करचें जाल्यार त्या उतरा भितरलो जीव आमी भायर काडचो जाल्यार आमचें जिवीत बदलावन जावचें जीव त्या उतरा भितर आसा. प्रेज गॉड. त्या देखून मार्क 4:14 म्हणटा, ओमपी एक पटी घाला सिस्टर, ओमपी बी मार्क 4:14 कितें सांगता? ओंपी कितें ओंपता तें देवाचें उतर. ओंपी कितें ओंपता तें देवाचें ओंपार, देवाचें उतर. ओंपी कितें ओंपता तें देवाचें उतर. तें ओंपल्लें तें देवाचें उतर म्हणलें बी म्हज्या काळजांत तें रोंबोवंक आसा. कशें भायर ओंपल्ल्या त्या बियाक सुर्याची किरणां
उदक आनी कितें पुरो आसा ते एक कितें जावन आसा ते बियाक प्रोटेक्शन ते बियो वयर येवंक वा बियांत ते फळ पळोवंक जावन आसा. तशेंच आमच्या जिवितांत आमी एक देवाचें उतर म्हणलें एक बी आमी फस्टाक पळयलें सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना म्हणलें आमी एक बी काण गेलें आनी तें काण घेवन हांवें ध्यान केलें वा मागणें केलें मागणें करन बी घालन ते ओंपले उपरांत ताका टायम आनी ते फळ येवचो तो एक मोदें ताका कितें सोंसणीकाय जाय वैगी ते सोंसणीकायेंत टायम आनी फळ वैगी मोदें कितें येता सोंसणीकाय येता. तशेंच आमच्या जिवीत आमी सोंसणीकायेंत राखूंक आसा. तशेंच आमी देवाचें उतर म्हणटा आनी ते फळ येवचे टायम त्या दाळा तें मोदें सोंसणीकाय आमचे थंय मस्तू गरजेची जावन आसा. ते सोंसणीकायेंत आमी राखूंक आसा आनी आमी त्या टायमार आमी जेजू क्रिस्त ते एकवट जावंक आसा. कन्नडान म्हणटा नेलेಗೊಳ್ಳೋದು म्हळ्यार तितले आमी त्या उतरा सांगता आमी काले आसा. दमून रावंक आसा. एकवटान रावंक आसा. केदाळा त्या उतरा सांगता आमी एकवटान रावतांगी आमची वाडावळ आनी एक प्रबुद्धपण आमी पळोवंक साध्य आसा. तशेंच आमी एक बी ओंपतना ती बुयंत घाल्ली ती बी आमी घडये घडये कान पळयल्यार तांत फळ येवंक साध्य आसा गे साध्य आसा गे ना वैगी. तशेंच देवाचें उतर म्हणलें बी आमी त्या एकवटांत रावंक आसा. एका उतरांत आनी एक उतराक आमी जंप जावचें न्हय. एक कडेन आनी एक कडेन आमी जंप जावचें न्हय. जंप जाल्यार हांव ताका कितेंय ताका दिना म्हणो ताका जाय जाल्यार तें सत्व हांव दिना म्हणो आनी हांव कितें करता तें बी घडये घडये काण पळयता. तशेंच हांव कालें करता एक देवाचें उतर म्हणलें एक बी काण घेना घडये घडये दुसरें दुसरें रिपीट करता आनी हांव ताका जाय जाल्यार करेक्ट तें ताका एप्लाय ताका दिना सप्लाय करिना ताका वैगी. एक बी मातेंत पडोवन मरा शिवाय तांत फळ पळोवंक साध्य ना. तशेंच आमच्या काळजांत ती एक बी देवाचें उतर म्हणलें आमी बी घालता जाल्यार ते आमी ध्यान करन ताचे भितर आसलो तो जीव आमी भायर काडूंक आसा. प्रेज गॉड हालेलुया. आमी सदां न्ही मिटिंगाक जॉयन जावंक पुरो वा आमी आयकूंक पुरो टिचींग आयकूंक पुरो जाल्यार आमचें आलोचन त्या उतरा प्रकार ना जाल्यार आतां हांव हांगाच आमी एग्जाम्पल पळय झुमान जावंक पुरो युट्यूबार आसात देवाचें उतर आयकूंक पुरो जाल्यार आमचें आलोचना दुसरे कडेन आसल्यार तांती कांय प्रयोजन ना. आमी त्या उतराच्या एकवटांत आमी रावूंक आसा. त्या जेजू क्रिस्ताच्या त्या एकवटांत म्हळ्यार त्या उतराच्या एकवटांत आमी रावचें मस्त गरजेचें जावन आसा. आनी त्या दाळा मात्र ताचो परिणाम आमी पळोवंक जाता आनी तोंडसोण ती उतरां आमी उलोवंक जाता. त्या दाळा ती सकत भायर येवंक जाता. ताका देवाच्या उतराक सकत आसा वैगी. देवाच्या उतरा सकत आसा. देवाचें उतर जिमें देवाचें उतर सकत ती आमी आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करूंक जाता. त्या देखून देवाचें उतर एक बी जावन आसा. दुसरें आमी पळया देवाचें उतर उज्याक समान जावन आसा. जेरेमिया जेरेमिया 23:29 देवाचें उतर गिमत म्हजें उतर उज्या सारकें न्हय गाय उलयता तो सर्वेस्पर तें कडपा पडटलें हातोड्या सारकें न्हय गाय. म्हजें उतर हांगा देव कशें उलयता देव कितें म्हणटा म्हजें उतर उज्या सारकें उजो कसो पेटता वैगी तशें उजो पेटोवन कशें तें पेटतना कांयच नातल्ले बरें तें हें जाता वैगी तितले तो उजो पेटता वैगी. ते थले उतार म्हज्या काळजांत रोमल्यार म्हज्या काळजांत तो उज्या बरी आसले ते उतर म्हज्या काळजांत रोमल्यार त्या म्हळ्यार
आता उजो पेटताना कितें जाय ताका लांकूड जाय वैगी होय. त्या लांकूड असल्यार मात्र ते उजो पेटता वैगी तशेंच आमी उतर म्हणल्यार उतर उज्या बरी ते पेटता म्हणल्यार ताका आमी चड गमान दिवचे उतराचे ध्यान करचे उतराचे चड आनी चड आमी नियाळ करचे देवाच्या उतरा ते देवाच्या उतर आमी आयकोवचे आनी ताका गमान आयकताना ताका गमान दिना जाल्यार आमच्या भविष्यांत ते उतर ते एक प्रकट जावंक साध्य ना तो उजो कशें बरें करून बरो उजो पेटाचे जाल्यार ताका वारें जायचे वैगी ते वारें घालीचे ताका वैगी तशेंच देवाचे उतर आमच्या जिवितांत ते उज्या बरी पेटाचे जाल्यार ते ध्यान करचे मस्त गरजेचे जावन आसा ते उजो सकडी नाश करता वैगी बरो पेटोवन ते नाश करता तशेंच देवाचे उतर म्हणल्यार उज्या रुपार येवन आमचे आमचे भितर आसले आगेपण खोटेपण वा कितें पुरो आसा आमच्या भितर ते नाश करूंक शकता 1 पीटर 2:1 म्हणटा ते देवाचे उतर म्हणटा खंयचे पुरो आसा सगळे नाश करूंक एक पटी घालया ते घालया 1 पीटर 1:2 गे म्हण 2:1 गे 2:1 1 पीटर 2:1 पडे देखून खोटेपण दगो कपटीपण मुसोर निस्कुचार उलोवणे हे सगळे तुम्ही सांडा वय आता हे पुरो सांडीचे जाल्यार आमच्या स्वंत सक्तेन जायना जायते ते मुखार सांगला देवाचे उतर आमचे ते असले खोटेपण देगो कपटीपण मोसोर निश्चूच आसा आमच्या भितर आसा जायते ते आसले आमी एकच पटी आमकां ते सांडूंक जायना ते म्हणटा मुखार नव्यानच जल्मल्या बाळका बरी अपोट आत्मीक दूद म्हळ्यार देवाचे उतर तुम्ही ते पियेशत जाल्यार ते कितें जाता आमच्या भितर आसले सगळे ते देवाचे उतर म्हणले उजो कितें करता ते पुरा नाश करून उडयता आनी आमचे जिवीत बदलावन जावंक सांगता खंय मुसोरी हांव ते फॉलोअप करिना थंय मुसोरी आमचे भितर बदलावन वा शुद्धीकरण जावंक साध्य ना आनी आसले पर्यंत आमी जियेता आमच्या भितर आसले तर कल्मश पुरा ते उतर आमी खाण घेताना भितर वेताना आमच्या भितर आसले तेले पुरा कल्मश वा कितें खोटेपण आसा सगळे नाश जावन येता आनी उजो कितें करता ते नाश करून घालता वैगी एक उजो कशें सगळे नाश करून घालचे सकत आसा गी तशेंच देवाचे उतर म्हणले उजो हांगा देवाचे उतर म्हणले उजो कितें म्हणल्यार येरेमिया 23:29 परत्यान हो सिस्टर मागीर परत्यान आमी हांगा या हे जाल्या उपरांत ट्वेंटी 29 म्हजे उतर उज्यासारखे नाही गाय उलयता तो सर्वे उज्या सारखे म्हणटा न्ही गाय म्हणून क्वेश्चन विचारता म्हळ्यार तितले पावर आसा त्या उदकाक त्या उतराक तितलो पावर उज्या बरी ताका पावर आसा मागीर कितें म्हणटा ते कडपड पडटले सारखे नाही गाय आतोडे तुम्ही पळयला गे आतोडे ते कशें मारताना कशें ते काडप तो पातोर पुडटा गे तितली सकत आसा देवाच्या उतराक देवाचे उतर हांव तोंड सोडून उसारतना वा तोंड सोडून हांव ध्यान करतना देवाच्या उतरांत हांव त्या सांगातपणांत त्या आजारपणांत आसा जाल्यार देवाचे ते कितलें पातोर पुटोवन नाश ते कितलेंय आमच्या काळजांत कितलेंय आसूंक पुरो कितलेंय पाड चिंता पासूंक पुरो वा खंयचेय म्हाका एक पटी भायर येवंक आशा आसा तांतू जाल्यार ते जायना म्हळ्यार देवाचे उतर मात्र पाड सवयो
ड्रिंक्स करचे जावंक पुरो वा दुसऱ्यांचे विशय उलोवचे नाना तरेचे म्हाका आशा आसा भायर येवंक जाल्यार साध्य ना. हांव स्वंत प्रयत्न हांव करता जाल्यार स्वंत प्रयत्नान साध्य ना. देवाचे उतर एक उज्या सारखे सामान ते खडाप कशें पिटो पिटो करता हातोडे ते जावन आसा देवाचे उतर. तितले उतराक सकत आसा देवाचे उतराक तितले पावर आसा. तिसरे म्हणटा देवाचे उतर एक खाण जावन आसा. मॅथ्यू 4:4 घाल सिस्टर. खालेय तुमकां ते मध्ये ऍड करूंक असल्यार करा. देवाचे उतर एक खाण. देवाचे उतर एक खाण जावन आसा. पूण जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, पवित्र पुस्तकांत आसा, मनीस उंड्यान मात्र न्हय, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरान जी येता. हांगा जेजू क्रिस्ताक तो पवित्र आत्म्यान भरलो. मागीर ताका थाळणे आयले. थाळणे आयिल्ल्या टायमार थंय ताका म्हणटा हे उंडो तूं हें कर, हे पातोर तूं उंडो कर म्हणटा. वैगी त्या दळा थंय कितें म्हणटा, म्हज्या देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता ते हर एक उतर मनीस उंड्यान मात्र न्हय, उंड्यान मात्र न्हय, मनीस देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरच्या हर एका उतरांत जियेता. तितले सकत आसा उतराक. खाली मनीस जियोवचे बकरेंत मात्र न्हय वा उंड्यार मात्र न्हय, उलोवच्या उतरांत. एका व्यक्तीक सकत जायचे जाल्यार ताणें खाल्ले खाण तें जीर्ण जायजे. वैगी म्हळ्यार देवाचे उतर ध्यान करीजे. देवाचे उतर हांव स्वीकार करता जाल्यार, देवाचे उतर हांव सांगता जाल्यार, देवाचे उतर म्हजे भितर डायजेशन जायचे जाल्यार हांवें ते उतर कितें करीजे, घडये घडये परत्यान ध्यान करचें मस्त गरजेचें. थोडे पटी आमी म्हणटा हांव देवाचे उतर फास्ट जावन वासीचे. कित्याक केदाळे पळयात तुमी, हांवें पळयला, हांव पयलें बायबल 3-4 पटी वाचून हांवें मूग दिला जाल्यार स्पिरिच्युअल ग्रोथ ना. म्हणजे स्पिरिच्युअल ग्रोथ जावन नातला. केदाळ आतां म्हाका समजून मेळ्ळी, एकच उतर हांव ध्यान करता वा देवाच्या उतरांत हांव चड आनी चड ध्यान करून रावता, त्या दळा मात्र स्पिरिच्युअल जावन वीक जायना. स्पिरिच्युअल आत्मीक रितीन वाडावळ जाता. स्पिरिच्युअल म्हणजे ग्रोथ जाता. वैगी आमच्या जिवितांत आमी हें पळयलां. केदाळ हांव म्हजो बायबल इतले पटी वाचून जालो वा बायबल हांवें हें केलें म्हणटना हांव आत्मीक जावन वीक जाल्या म्हण हांवें चिंतयेत. ते उतराचो जीव आमी आमचे भितर तो आपणावंक जायना. आमी केदाळा ध्यान करता वा त्या दळा मात्र घडये घडये आमी ती उतरां घडये घडये सांगतना मात्र त्या देखून आमी देवाचे उतर एक खाण कशें आमकां जीर्ण करूंक शकता गे, तशेंच देवाचे उतर ही दैवीक रितीन प्रकट जाता आनी ते उतर जीर्ण जाता आनी ते उतर म्हजे भितर काम करूंक शकता. हांवें फास्ट जावन वाचले वरवीं न्हय, हांवें ते बडा बडा करून बायबल वाचले वरवीं ते जावंक शकना. फोर्थ वन, देवाचे उतर एक आरसो जावन आसा. देवाचे उतर आरसो जावन आसा. जेम्स 1:22. देवाचे उतर एक आरसो म्हण आसा न्ही. 23 देवाचे उतर तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावना, उतराप्रमाणे तुम्ही करी जाय, नाहीतर तुमकां तुम्ही पटयतात. उतर ऐकून त्याप्रमाणे करिना तो आरशांत आपले सारखी पळयत जाल्यार मनशा बरी. देवाचे उतर तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावना. देवाचे उतर ध्यान करणं ताचे प्रकार आमी चलले वरवीं आमच्या जिवितांत आमी जायते अनुभव, जायते प्रयोजन आमच्या जिवितांत जाल्या.
देवाचे उतार वाचून इमिडिएट आम्ही ते विसरून सोडली असाव जाल्यार आमच्या जिवितांत बदलावन आम्ही पळोवंक शकना. एक अर्सो आम्ही पळोवन आम्ही तोंड पळयता वैगे हरश्यांत देवाचे आरसो तोंड पळयतना म्हणजे प्रतिबिंब दिसता वैगे देवाचे उतारी तशेंच हांव कोण जावन आसा म्हणून दाखयता. प्रेज गॉड, हालेलुया. देवाचे उतर आमकां सत दाखयता. तेंच आमी कॅमेरा पळयल्यार कॅमेरा आमकां कितें करता, कॅमेरांत आमी बॅकग्रावंड चेंज करीत, कलर चेंज करीत, फोटो चेंज करीत जाल्यार मिरर तशें ना, तांतू म्हजे प्रतिबिंब क्लियर दिसता वैगी. प्रतिबिंब क्लियर दिसता. कितेंय म्हज्या तोंडान कत आसा वा कितेंय आसा वा आमी कितेंय मेकअप केले चड उणें जाल्यार इमिडिएट ते म्हाका दाखयता वैगी. तशेंच देवाचे उतारी हांव कोण जावन आसा, हांव कितें जावन आसा म्हणून देवाचे उतर आमकां दाखयता. मुखार म्हणटा आपणाचे सारके तो पळयता. 23 उतार आयकून त्या प्रमाणे करिना तो आरशांत आपले सारके पळयतल्या मनशा बरें. पळयतले मनशा बरी. थोडे फावटी आरशांत पळोवन थोड्या वेळांनी आमी विसराता वैगे आमचें तोंड कशें आसा आमकां विसराता. तशेंच जाता देवाचे उतारी आमी ध्यान करिना जाल्यार देवाच्या उतरांत आमी रावना जाल्यार आमकां संपूर्ण जावन परिवर्तन जायना म्हळ्यार आमी विसराता. देवाचे उतारी आमी विसरता. ते संपूर्ण जावन परिवर्तन जायचे जाल्यार ते उतर आमी ध्यान केल्यार मात्र त्या उतरांत आमी गुंडायेन रावल्यार उतर आमकां आमचे नीज गुरुत म्हळ्यार आमचे जिवितांत कितें पुरा उणेपण आसा वा कितें आमचे जिवीत बदलावन करूंक आसा, खंय पुरा हांवें खंयच्या पुरा एरियांत हांवें बदलावन जायचे देवाचे उतर म्हाका हर क्लियर आमकां दाखयता. प्रेज गॉड, हालेलुया. आनी एक देवाचे उतर जीव जला म्हण येता म्हळ्यार काय म्हणटात कोण जर जिविताची जर देवाचे उतर जिविताची एक जर जावन आसा. एफिशियन्स 5:26 ते मस्तू ना ते एक इल्लेशें आसा म्हळ्यार देवाचे उतार उदक कशें आमच्या आंगार असो चिकोळ पुरा काडटागी धुवन नितळ करतागी तशेंच देवाचे उतर आमची आलोचना बदलावन करता. ते एक ल्हान आसा हांगा पळय सिस्टर. आपणाक जावच्या क्रिस्तान उदकान म्हळ्यार उदक म्हळ्यार ते देवाचे उतरस म्हणून दाखयता. 26 पळय 25th 26th ते एकच आसा सिस्टर. 25th आसा मोदे हांगा आसा न्ही. उदकान आनी उतरान धुवन शुद्ध केले आनी पवित्र केले. वाचीचे गे वाच इल्लेशे आसा पळय ते. फुल वाचचे नाका गे. फुल्ल नाका. आपणाक जावच्या क्रिस्तान तिका उदक आनी उतरान धुवन शुद्ध केले. उदक आनी उतरान उदक आनी उतर ते एकच जायते. देवाचे उतर जर जायते कशें उतर आमचे भितर रिगोन आमचे आलोचन बदलावन करतागी तशेंच वळचे उदक म्हळ्यार आमी ध्यान करचे. देवाचे उतर ध्यान करचे. ते रावचे न्ही. देव रावुल्ले उदक खंयचे प्रतिक्रिये दाखयना वैगे वळचे उदक मात्र त्या देखून आमी देवाचे उतरांत आमी बदलावन हाडूंक जाता. आमच्या जिवितांत आमी बदलावन हाडूंक जाता निरंतर जावन ताचे ध्यान करतना. ते आमकांच आमकां पवित्र करता, आमकां शुद्ध करता. देवाचे उतर आमकांच आमकां क्लीन करता. आमचे भितर जायते मेळेपण आसा ते सगळें क्लीन करूंक शकता. आतां आमी या 1 Peter 2:2
आम्ही पळय मस्तपटी देवाचे उतार आम्ही ध्यान करता वैगे आम्ही पळोवंक गेल्यार आम्ही आमच्या आवय बापायच्या वा आमच्या पदर मोदरणीच्या भावार्थांत वैगे विश्वासांत आम्ही देवाच्या म्हळ्यार केदाळा पवित्र स्थान काण गेले ते दाळा आम्ही देवाच्या राजाक आम्ही बागी जाल्या देवाच्या राजाक आम्ही एडमिशन जाल्या वैगे देवाच्या कुटुंबाक आम्ही सरवाल्या आणि ताच्या मोगान आम्ही रावोंक शकतल्या आमकां हांगा उतर कितें म्हण सांगल्यार आम्ही सगळें करता आम्ही आमच्या जिवितांत देवाचे उतर गोत असले आमच्या जिवितांत आम्ही एप्लाय करन आमकां येवच्या टेस्टांत आमकां येवच्या परीक्षेंत देवाच्या उतरा मुखांतर आमकां भायर येवंक जाता त्या एग्जामांत पास जावन येताना आम्ही देवान दिल्ले ते टॉप लेवल जिवीत आम्ही जियोंक जाता प्रमोशना वयर प्रमोशन आमकां जाता ना आमकां तें कळना जाल्यार देवाच्या उतर म्हणल्यार आत्मीक दूध आम्ही पियना जाल्यार आमकां तें तांतू आम्ही ना जाल्यार आमकां ल्हान ल्हान समस्या येताना आम्ही कितें करता आमकां तें प्रमोशन मेळना आनी आमी तांतू पास जायना आमी घडयेन घडये पडता त्या देखून आमी पळय आमी बॅप्टिझम जाले आमचे पवित्र स्थान जाले आमकां आवय बापाय खाली मागणे मात्र शिकयतात देवाचे उतर शिकयनात म्हाका गुर्तुना म्हजो अनुभव हांव सांगता इवन म्हाकाय देवाचे उतर आतां रिसेंटली देवाच्या उतराची समजोनी मेळ्ळी वा देवाचे उतर कितें वा बायबल वाचूंक पुरो जाल्यार ते देवाच्या उतरात जीव आसा ते सगळी करतात तशें आमकांय तशेंच आमी बॅप्टिझम काण गेला कुमगार सगळे आमी काण गेला जाल्यार आमकां देवाच्या उतराचे आमकां शिकोवना आमकां मागणें शिकयला मागणें शिकोवना म्हणना मागणें करूंक कितले घंटा जाल्यार मागणें करूंक शिकयला आमकां देवाचे उतरच गुण करता वा देवाचे उतर म्हजे भितर म्हजें जिवीत बदलावन करता म्हणल्यार आमकां तें गुर्तुना आमी कितें करता जायतीं आमी क्रिस्तांव आमी वाडावळ जायना आमी कितें करता आमी आनीक भियोन जियोन आसा कित्याक देवाचें उतर म्हणल्यार दूद आमी पियनातले वरवीं वैगी कशें एक बाळशें आवयचें तें दूद पिवन स्ट्रॉंग जाता गी तशेंच आमी देवाचें उतर म्हणल्यार दूद आमी पियेल्यार आमी आत्मीक रितीन स्ट्रॉंग जावंक शकता प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया. आमी वाचया हे नवीन जल्मल्या बाळका बरी अपुट आत्मिक दुधाक मात्र तुम्ही लालेया असे बाचे वेचे जिणेन तुम्ही वाढतेल्यात नवेन जल्मल्या बाळका बरी तुम्ही कितें करा अपूट आत्मीक दुधाक मात्र लालेया आत्मीक आमी कितली जाणां आमी क्रिस्तांव आसा आमी क्रिस्तांव वैगी आमी कितली जाणां या आत्मीक दुधा खातीर आमी लालेल्या देवाचें उतर म्हणल्यार आत्मीक दुधा खातीर आमी आशेवन आसा आसात गी आता मात्र नतले करेक्ट आता मात्र आमी आसा वैगी आमी देवाक स्वीकार केला देवाची भुरगीं जाल्यार आमी कितली जाणां देवाचें उतर म्हणल्यार त्या आत्मीक दुधाक आमी आत्रेकता आमी पळया मस्तपटी देवाचें उतर म्हणल्यार हें देवाचें उतर गी हें आमकां गुर्तुना गी हांव पयल्यान हांव वाचला न्ही हांव शिकला न्ही तशें म्हणटात वैगी आता एक आवय भुरगे एक आवय ताची सोबाय पाड जाता म्हण आवय सोबाय पाड जाता म्हणून आवयक दूद दिन ते आवय बाळश्याक दूद दिना जाल्यार बाळशें ग्रोथ जाता गी मागणें केल्यार ग्रोथ जाता गी ताका डॉक्टरा कडेन गेल्यार जाता गी पाद्रापा लागीं गेल्यार जाता गी घरान आपोवन खंयचे ब्रदर संगान प्रेयर केल्यार जाता गी ना आवय सोबाय पाड जाता वा पाड जायना तें पळोवंक ना त्या बाळश्याक दूद दिजेस दूद दिल्यार मात्र तें बाळशें वाडावळ जाता ताची तकली वाडटा ताचे हात पांय वाडटात कूड वाड सगळें वाडटा वैगी वैगी न्ही वय तेच आमकां कितें शिकयलां आतां आमी पळोवंक गेल्यार कॅटेकिझम कुमगाराची दोतोर आमकां कितें तें कितें वायट ड्रेस घाला कॅन्डल काडून घेया अशें वसा खंय इल्लेशें देवाचें उतर शिकूं जाल्यार गुंडायेन तें शिकयल्लें ना आमकां कितें देवाचें उतर म्हणल्यार हें दूद तुमी सदां न्हीत पियेजें म्हणल्यार आमकां तें
करेक्ट शिकोवना त्या देखून आमी कितें नासाच्या वाटेक वचून आसा आमचे हेल्थ जावंक पुरो आमचे फायनान्स जावंक पुरो वा आमची भुरगीं बरे आयकना जावंक पुरो कित्या खातीर आतां पळय आमी पळोवंक गेल्यार जायतीं भुरगीं आमी क्रिस्तांवचिंत भुरगीं तांणी हेरांक देवाच्या उतराक हाडचे सोन आमी क्रिस्तांवचिंत भुरगीं जायतीं बाराक आपोवन व्हरतात वैगी कोणी आपयले म्हण येतात वा तांणीच आपोवन व्हरतात पियोंक वैगी कित्याक हे आत्मीक दूद पियेनातले वरवीं आत्मीक दूद देवाचें उतर म्हणल्यार दूद सदां न्हीद पियेल्लें जाल्यार ल्हान तावनूच तें पियोंक शिकयलें जाल्यार भुरगीं त्या नाका जाल्ल्या त्या तें टेस्ट पळोवंक वचनातलीं वैगी भुरगीं देवाचें उतर काणयोन हेरांक दिवचें बरें वा देवाचें उतर ती ध्यान करता आसलीं जाल्यार आजकाल आमची भुरगीं ड्रग्साक जावं दी वा पाड आमाल पियोनेक जावं दी हेरांकी आपोवन व्हरता तेय येतात आनी हेरांकी आपोवन व्हरचें बरी जाल्यात हेरां आपयल्यार वेचे बरी जाल्यांत कित्याक हे आत्मीक दूद पियोनात आत्मीक दूद हे देवाचें उतर म्हणलें दूद पियोना आतां फॉर एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार बाळशे जल्माले सोबीत बाळशे जल्माले ताका दांत नांत म्हणून ताका मागल्यार दांत नांत म्हणून मागल्यार जाता गी दांत येतात गी ना एक दिसाचे 2 दीस मागले तर येतात गी ना जेजू म्हाका हाका दांत दी म्हणून दांत येतात गी ना डेंटल डॉक्टर लागीं आपोवन येल्यार दांत येतात गी ना ताका त्या एज म्हळ्यार ते 2 वर्सांनी 4 वर्सांनी ते दांत येवचे येतात कशे आयले ते आवयन ताका ते दूद दिल्ले वरवीं वैगी खंयचे मेडिसीन दिवचे म्हणना ताका दूद दिल्ले बरी एक आवयच्या दुधाक तितली सकत आसा म्हळ्यार एक दांत येवचे तेले वा ताची आडां बेळावरी जावचे वा ताची तकली तितली सकत आसा जाल्यार सगळे पार्ट्स एक बाळशेचे पार्ट्स घट जावची सकत आसा जाल्यार आनी आमच्या बापान दिल्लें तें दूद देवाचें उतर म्हणलें दूद पियेल्यार वा देवाचें उतर म्हणलें दूद आमी सदां न्हीद ताका कितली सकत आसतली वैगी वैगी न्ही वय कितली सकत तितले आमकां एक पवित्रपणांत चलोवची सकत त्या दुधाक आसा प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया त्या देखून सदां न्हीद देवाचें उतर म्हणलें दूद आमी पियोंक आसा आमी कीर्तन 1:2 वाचया सिस्टर कीर्तन 1:2 आणि 3 जो मनीस तो वळत्या खंयचे वाचिल्ले सिस्टर 2 वाच सिस्टर 2 आणि 3 बघार सुरेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता आणि दीस आणि रातचे धर्मशास्त्र नियाळता तो बागी तो वळत्या वास तो वळत्या देगेर लायलेल्या एका रुखाबरी जो आपल्या काळार फळ दिता आणि ताची पानां केदींच भावानान जे सगळें तो करता ते सुफळ जाता केदाळा देवा एक मनीस सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत म्हळ्यार देवाच्या उतरांत तो संतोषता आनी दीस रात ताची ध्यान करता दीस रात तो धर्मशास्त्र नियाळता तो भागी केदाळे आमी ताका सांग म्हणटा हे आत्मीक दूद देवाचें उतर म्हणलें आत्मीक दूद केदाळा पियेता केदाळा ते आमी सेवता ताचें ध्यान करता त्या दाळा आमी संतोषता त्या धर्मशास्त्रांत आमी देवाच्या उतरांत संतोषता आनी दीस रात ताचें ध्यान करून ते नियाळतना तो मनीस एक भागी जावन आसा तो मनीस एक सुपरनॅचरल जिवीत तो पळयता मुखार तो वळच्या उदका देगेर लायिल्ल्या रुखा बरी तो ताचे तो आपल्या काळार फळ दिता ताची पानां केदींच भावनान केदाळा तो त्या धर्मशास्त्रांत दीस रात रावता दीस रात तांतू नियाळता तांतू तो ताचें ध्यान करता तांतू तो मेडिटेट करता तो उदका देगेर लायिल्ले रूख तुमी पळयल्यात गे उदका देगेर न्हंयच्या देगेर लायिल्ले रूख कशे आसतात
पाचवेत ते असतात आणि पाचवेत असतात. पचवेत असतात केदाळे सुखानांत भावानांत वैगी तशेंच जाता आमचे जिविती. आमी केदाळे ते केदाळे पळया क्रिस्तांव म्हणटाव आमी सदांच मिसागेचे वा तेरस्करचे सगळी, जाल्यार आमचे जिवीत केदाळे सुकोनूच आसता. केदाळ पळय, तू केदाळ पळयल्यार टेन्शन, केदाळा पळयल्यार डिप्रेशन, केदाळा पळयल्यार कंथीन, तांतूच आसता आमचे क्रिस्तांव जिवीत. केदाळे दुखांतच आसता वा पिडेंतच आसता, समृद्धी ना. कित्याक कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतर तांणी दीस रात ध्यान करुना. तांचे ध्यान बरी दुसऱ्या अंतो आसता, दुसऱ्या संगतींत, ह्या संवसाराच्या संगतींत आसता. तशेंच जाता आमचे जिवीत, तशेंच जावन पडला. केदाळा आमी देवाचे उतर दीस रात ध्यान करता. न्हंयच्या व्हडच्या उदका देगेर लायिल्ल्या एका रुखा बरी, ते रूख केदाळे भावाना सुखाना, केदाळे ग्रीनंत आसता. तशेंच आसता आमचे जिवीत, आमचे कुटुंबात जिवीत जावंक पुरो, आमचे भुरग्यांतय जावंक पुरो, आमचे खाजारी जिवीत जावंक पुरो. आरे एक आतां आजकाल आमी पळोवंक गेल्यार जायते काले म्हणटात डायवर्स, काजार जावन डायवर्स, काजार जावन 2 दिसांनी डायवर्स, 1 म्हयन्यानी डायवर्स, 1 वर्स. कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतार म्हळ्यार दूद तांणी पियोनात. केदाळे ह्या संवसाराच्या अंतो आसले वरवीं तांकां टॅली जायनातले वरवीं, घोव आनी बायलाक ते त्या ग्रीन तांणी नातले वरवीं ते देवाचे उतर म्हळ्यार ते आत्मीक दूद पियोन ते घट नातले वरवीं एक ल्हान समस्या तांच्या कुटुंबांत वा वंदानिके नातले वरवीं तांच्या कुटुंबांत एकामेका सामावसानातले वरवीं एक ल्हान विशयक डायवर्स जावचे, ल्हान विशयक नाका जाली कार्य जावची, ल्हान चिंता वैगी ते पुरो कैन तावन येता चिंतपा तावन. म्हळ्यार आमकां पयले जायजे आमी न्हंयच्या वळच्या उदका देगेन आसल्या रुखा बरी आमचे जिवीत जावंक जाय. आनी तो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताची पानां केदींच भावानान आनी ते सगळे तो करता आनी सुफळ जाता. आमचे जिवीत सुफळ जावंक शकता. आमचे आज तुम्ही चिंतूंक पुरो आमचे जिवीत सुफळायंत ना, डिप्रेशन आसा, नाना तरेचे आसा. कित्याक देवाचे उतर जिवें, देवाचे उतर क्रियात्मक, ते 2 दरीचे तलवारी प्रस बळत ताका जीव आसता. देवाचे उतर त्या देखून आमी तोंड सोडून ह्या संवसाराचे उलोवचे बदलाक, संवसाराचे आमी परगट करचे बदलाक, संवसाराचे आमी पळोवचे बदलाक आमी देवाच्या उतरांत रावून ते आमी पळयता जाल्यार आमचे जिवीत सुपर नॅचरल जाता. न्हंयच्या देगेन लायिल्ल्या रुखा बरी आमचे जिवीत जाता. आमचे हर एक कार्य तितले सुफळ जावंक शकता. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. कोणाक काले सांगूंक आसा गी ब्रदर्स? रोनाल्ड ब्रदर, पीटर ब्रदर. ना सिस्टर, समासा तुम्ही सांगले बरी. देवाच्या उतराक आसचे सकत आमकां कळल्यार, कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतर आमकां सांगता जुवावन उदकान स्नान दिलें आनी पूण तुमी आनी थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचे स्नान घेतल्यात. म्हळ्यार पवित्र आत्म्याचे म्हळ्यार आमी केदाळा ते देवाच्या उतरा वयर आमचे ध्यान करता. कित्याक जोशुआक सांगलें थंय म्हजे उतर, देवाचे उतर म्हळ्यार ध्यान करूंक सांगलें. केदाळा ध्यान आमी करता ताचे वयर आमचे जिवीत रुपीत जाता. जावंक पुरो आमी तुम्ही सांगले बरी एका उतरांत रावून आमचे जिवीत बदलूंक जाता. सुमार धाकले दिवयेत जाय जाल्यार आतां आमकां जाल्यार हांव देवाच्या उतरांत आयिल्ले ते दाळा हांवें काय मस्तू टिचींग आयकोनात, पूण एकाच टिचींगांत म्हाका हे कितें अंतू आसा आनी म्हाका तें टच जालें. येत्त प्रमाणे हर एक सबारांक तांचे एका उतरांतच तांचे जिवीत बदलले आसा. सुमार धाकले आसात, मस्त व्हडले प्रिचर समेत हाचे विशयी सांगतात. सो देवाच्या उतराचे आमकां सकत आनी ताचे आमी अनुभव करचे जाल्यार आमकां खंडीत ती एक तान आसाचे आनी आमचे थंय देवाचे योजनी आसा म्हणून आमी मानून घेवचे. प्रेज गॉड. गॉड. प्रेज गॉड.
थँक्यू जीसस. आणि कोण आहे की? देवाचे उतार मात्र आमचे जिवीत बदलावन करूंक शकता. आम्ही मागोंक पुरो, मागणे आमकां शिकोंक पुरो जाल्यार ते देवाचे उतार ना जाल्यार कांयच आमी एक सुपरनॅचरल करूंक साध्य जायना. सुपरनॅचरल आमी मस्तू कडेन आमी गेल्ल्या टायमार सांगतात म्हाका गोत्त आसा, म्हाका देवाचे उतार गोत्त. खाली देवाचे उतार गोत्त असल्यार पावना. ते देवाचे उतर आमचे भितर रेवलेशन जावन म्हळ्यार खाली आमी वाचता वा एक पटी आमी ते उतार आयकता वा एक पटी आमी सांगता जाल्यार ते लोगोस वर्ड ते एकच पटी ते जस्ट एक काय म्हणे तो एक जस्ट एक इन्फॉर्मेशन मात्र. केदाळा ते उतर आमी फस्टाक पळयले सोमी जेजो म्हजो गोवळी जावन आसा म्हणून केदाळा हांव ते गुंडायन नियाळ करता, गुंडायन हांव येता, गुंडायन ते उतर जायते टेस्टमनी आसात. ह्या दिसांनी मस्तू जाणां ते उतर सांगून टेस्टमनी सांगिल्ली आसात. केदाळा सांगता ते उतर म्हजे ते रेवलेशन जावन प्रकटन जावन परिवर्तन जाता. ते उतर म्हजे लागीं उलयता आनी केदाळा ते उतर म्हजे लागीं उलयतना हांव खंयच्याय परिस्थितींत आसूंक पुरो म्हजें जिवीत बदलावन जावंक शकता. आमचे जिवीत बदलावन जायचे जाल्यार आमी मस्तपटी आमच्या प्रयत्न आमी करता. आमच्या प्रयत्नांत खंडीत जावन साध्यत ना. ताका जायचे देवाचे उतर. प्रेज गॉड. हालेलुया. प्रेज गॉड सिस्टर. प्रेज गॉड. आम्ही देवाचे उतार हेरांक दिताना आमचे थंय ताचो गूंड अनुभव जाता आणि देवाचे उतार आमकांय बरे अर्थ जाता. मागीर आमी हेरांक उतार दिजे जाल्यार सकाळी उठले तक्षण आमी पवित्र आत्म्या हेच्या दिसा हांवें कोणाक उतार दिजय आनी कशें दिजय म्हज्या तोंडान तूं उतरां घाल म्हणून सांगतना आमकां थंय मस्त अवकाश मेळ्ळ्यात आतां. तशें आमी Correct. हेरांकी म्हज्या स्टाफान ती आमी आतां देवाचे उतार दिवंक सुरू केलां आनी तांचे खातीर मागोंत आसलीं मस्त दीस तऱ्या. आनी आतां आमच्या एका मास्टराक कितें मस्त टच जालां देवाचे उतार. प्रेज तो क्रिस्तांवांनी अनुभवती. तशें आमी म्हाका मेळिल्ल्या अवकाश हांव गडसन काणून आसा आनी तें देवाचे उतार दिताना म्हजे थंय चड बदलावन जालें आनी म्हजे थंय म्हाकाय तें गूंड अनुभव जाला. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक्यू सिस्टर. आणि कोणाचे आसा गी तशेंच टेस्टमनी? कोणाचे असल्यार सांगा. देवाचे उतर आमी स्वीकार करून आमचे जिवीत बदलावन जाल्ले वा हेरांक दिताना तांचे जिवीत बदलावन जाल्ले. आतां ब्रदरांनी सांगलें उडोलो एकच पटी उतार तेंचं उतार तेंचं टिचींग हांवें रिपीट केलें म्हणून. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. कोणाचे ना जाल्यार आमी थँक्स गिवींग प्रेयर करया. कोणी रेडी आसात गी करूंक? हांव करता सिस्टर. ओके कर सिस्टर. अर्गां तुका मोगाळ बाप्पा आयच्या ह्या उरत्या दिसा खातीर. अर्गां तुका सुमिया जेजू. अर्गां तुका पवित्र आत्म्या आयच्या दिसा ह्या सिस्टर मुखांतर आमकां सबार संगती तुवें उगडापे केले. आमी 1000 उतरां सांगना जाल्यार एकच उतर आमी खाण घेवन सर्वेस्प म्हजो गोवळी म्हज्या कांयच म्हाका उणें ना. हें उतर एक खाण घेवन एक तें देवाचें उतर म्हणलें तें बी काळजांत खाण घेवन रोमोन खाण घेवन तेंच परतून आमी ताचो नियाळ करतना ताचे थंय जीव आसा तो जीव आमचे थंय वाळोवन हेरांक थंय आमी दिवंक शकता. हें उतर म्हाका मस्त ताचो गुंडायन म्हाका अर्थ जालो. त्या देखून हांव काळजांत अर्गां दितां. हें मागणें हांव करतां जेजूच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन. आमेन 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 आमेन. आमेन आमेन.
प्रेज गॉड. थँक्यू. थँक्यू सिस्टर सुमेस्ता. थँक्यू. शुक्रारा दीस आमची रेतीर आसा. तशेंच ऑगस्ट महिन्याच्या 24 टू 27 5 दिसाची रेतीर ब्रदर जॉन्सन येता. तुम्ही येया एरांकी ते पोस्टर धाडा आणि फ्रायडे चड आनी चड तुम्ही थंय येवन हांगा युट्यूबार आयकूनच्योर न्ही, तुम्ही थंय येवन ते एक्सपिरियन्स करचे डिफरंट देवाच्या उतराची. ते देखून तुम्ही येया एरांकी सांगा, एरांकी आपोवन हाडा. प्रेज गॉड. थँक्यू Praise जीसस. God, sister. Praise Thank you, God. sister. Praise God.